सुरुवातेक गायन करूया 8-2 पेज 1. आमच्या सगळी आमच्या बादेच्या पॅरिसाची इतिहासान धरून ह्या मिसाच्या उपरांत आमी पयल्या नोवेनांत आमी सायबीणची नोवेन आमी सुरू करतात. ह्या पयल्या नोवेनांत आमी वांटो आमी घेवया. बाबाचे आनी पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नांवीन आमच्या सुमेनुग्रस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्मेचे को तुमचे सोबे आसूं. मोशा भाव भयणो, आयज आमी ह्या पयल्या नोवेनांत आमी वांटो आमी घेता. सायबीणीची नोवेन आमी सुरू करता आनी ह्या नोवेन आमी भाग घेता आसतना खतखत्यान आमी आयल्या. आयच्या ह्या सादेकाच्या 22व्या आयताराक वांटो घेवन सायब लागीं आमी मागुया. आमची तेसां मुखार दवरून हाजी पिडा ह्या संवसारांत आसा. सायबान पयस व्हरून आनी पिडेक वेगळी इलाज येवंक आमी मागुया. आमची मागणी सायबा फुडें दवरून ह्या मिसाच्या बुरदांत खतखत्यार मागून आमी ह्या मिसाच्या बुरदांत वांटो आमी घेवया. बरोबर आमी म्हणुया, हांव पातकी आनी तुमकां भाव भयणो मोद सगळें सारून सांगता. मनाचे दोन तोंडां सारून वायट आसां बरेंच करून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध. हे पासो बागेन स्त्रान सांगला म्हळें सगळ्यां देवितान भोगता. आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या स्वस्थ लागीं विनेत्रान प्रार्थना मागता. सर्वपदादी आमची कागद आमची बदका बगसूं आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Somia
सुभद्रा देवा आमच्या मोगडा बापा सोर सुपून देणी तुझे तावन उपसोता आमची काळसां तुझ्या मोगान पिटय आनी आमची भोगती चोडय वशे आमकां तूं दिताय ती सगळी बरी देणी पोसून वाडय ती जोडणायेन राख आनी मोयपासान बागून दवर आमच्या सुमेर जेवता जिरगुसावरवी तोकरो देव तुजे सवे पळयतात मिचेक म्हणून जेता चलताय सासनाच्या सासनान जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. तुवें म्हाका भुलयलोय सर्वेस्परा आनी हांव तुका भुल्लो. तूं म्हजें वन घोट देखून तुवें म्हजेर जोयत व्हेले. हांव दिसभर किडण्यांचो माल जाला. सगळीं म्हज्यो मस्कोऱ्यो करतात. हांव उलयतां तितलेय पावटी हांवें बोबाट मारूंक जाय आनी म्हणूंक जाय. जबरदस्ती आनी निसणटण. म्हाका सर्वेस्पुराचें उतर म्हळ्यार सगळो दीस अपमान आनी केडणी. हांव म्हणो हांव ताचो उगडास करचो ना. ताच्या नांवान हांव आनीक उलोवचो ना. पूण म्हज्या काळजांत जळटो उजो पेटला सो दिसता. म्हज्या हाडांनी तो रिगलोलो आसा. ताका दोमावन दोमावन म्हाका पुरो जालें आनी म्हजे लागीं तें घडलें ना. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब असो गावून जातलो. देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा. देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा. सुखी भूंय उदकाक रावता तेच पुरी म्हजो आत्मोता नेला तुका. देवा म्हजी कूळ तूं कोंत्रेकता. पवित्र जाग्यार तुज्या मोगाच्या देवा म्हज्या दी म्हाका तुजें दर्शन. काळीज म्हजें आशेता. जबाब देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा. तुज पदवी आनी मोहिमा रावता हांव पळयोंक भोगूंक. तुजो मोग जिवा परस हांव लेखता म्हज्या देवा. म्हजे ओंठ तुजी तोखणाय करतले. निरंतरी दिसान दीस तुका दिन वाचता. हात जोडटा तुज्या नांवान. जबाब देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा. पोटभर जेवलोले पुरी म्हजो आत्मो दादोशी. म्हजे ओंठ मुरगोडटले तुजें किर्तन गायतले. आड पडलो जाल्यार बाजेर तूं उगडास करीत आसा. सगळी रात म्हजें काळीज तुजेरूच दवरलां दिसता. जबाब देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा.
तुझ्या पाकट्याचे सावळेत खुशालकायेत मुरगोटा हो पळे मोजो वतमो तुकाच तो चिकटून रावता उजवो हात तुजो उबार तूंच म्हाका दोयेन सांबाळ जबाब देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा बागयोन पावलून रोमकारांक बरयलोले चिटी वेले वाचप भाव भयणीनो देवान केल्ले काकलुतीक लागून तुमचे लागीं हांव मागता ते हे पवीत आनी देवाक मानता तसली एक जिवी बोली कशी तुमचेच ताका समर्पण करात गिन्यान आसलोल्या पुटवता ती भेटोवणी हीच ह्या संवसाराचे चाली पोरमणे तुमी चलूं नाकात पूण तुमचें मन नवें जाला तशें तुमच्या जिविताची चालूय बदलून दी तेन्ना देवाची खोशी कोण ती कितें बरें कितें ताका मानता आनी कितें संपूर्ण तें तुमी जाणो जातल्यात देवाचें उतर हे उद्गार वर्तो बाप जेजूचो मोयमेवंत देव आमचो तुमची मोत उजवाडाव तुमच्या आपोवण्याचो कितलो उंच बोरवासो उगडापो तुमकां जावं सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं माथया पोरमणे जेस क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोमया तेन्ना तावन जेसू आपल्या शिसांक अशें सूप सांगूंक लागलो की आपूण जेरुसलेम वेतलो जाणट्यांच्या रोम याज्ञिकाच्या आनी शास्त्रांच्या हातांतल्यान जायतें सोंसतलो मागीर आपणाक ते जिवेशी मारतले आनी तिसऱ्या दिसा देव आपणाक पुनर्जीवन करतलो तेन्ना ताका कुशीन व्हरून पेद्रून असो आपलो निश्चीत मारूंक लागलो केन्नाच ना सायबा हें तुका केन्नाच घडचें न्हय पूण ताणें ओळून पेद्रूक सांगलें चल सोयतना फाटीं सरून वच म्हजे वाटेर आडकुळीचो फातोर तूं कित्याक तुजी येवजण देवाची न्हय पूण मनशाची तेन्ना जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें कोणाक म्हजो पाटलाव करूंक खुशी आसा जाल्यार ताणें आपणाकूच फाट करची आपलो कुरीस उखलून घेवचो आनी म्हज्या फाटल्यान येवचें कित्याक
आपलो जीव सांबाळूंक सोदता तो मनीस आपलो जीव होगडायतलो, पूण मोशे खातीर आपलो जीव होगडायता तो मनीस आपलो जीव सांबाळटलो. तोर सगलो संवसार जोडीत आनी आपलो जीव इबाडीत जाल्यार मनशाक कसलो आमदो? हो आपल्या जिवेचे बदलेक मनशाक कित्याक दिवंक जायत? मनशाचो पूत आपल्या दुतां बरोबर आपल्या बापायच्या वैभवान येतलो आनी तेन्ना जण एकल्याक ताच्या कोडण्या पोरमणे इनाम दितलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाकाणी तुका क्रिस्तांव. मोशा भाव भयणो, अलेक्झांडर थर्ड तिसरो मॅसिडोनाचो ग्रीक देशाचो हो राजा आसलो. years हो राजा जेलो. 20 वर्सांचो आसतना आख्खो संवसार ताणें जिखून घेतलो, झूज केलें आनी आख्खो संवसार ताका वळखतालो खरो राजा म्हूण. बॅबिलॉन झूज करून येता आसतना तो जोराक सांपडटा, जोर येता आनी तो मोर्नाचेर तोळेर आसता. तेन्ना हो अलेक्झांडर थर्ड मोर्नाचेर तोळेर आसतना सगल्यांक आपल्या बारबोशांक आपयता, मिलिटरी जनरलाक आपयता आनी तांकां कुडीत कोत्ता. 3 खुश्यो तो आपलो भर कोत्ता. पयली खुशी तो म्हणटा मेल्या उपरांत म्हजो काशांव वयर सोडटलो, ही ताची पयली खुशी आसली. दुसरी खुशी म्हणल्यार जेन्ना ताका व्हरता आसतना सोमादी लागीं वेता आसतना स्वातेर सुकल्यांनी ताची ग्रेसकाय जावं पयशे जी ग्रेसकाय पुंजलेली ती शिपरावंक जाय आसली सोमादी पावचे पयलीं. ही जावन आसा ताची दुसरी खुशी. तिसरी खुशी ताची जावन आसा ताका वता आसतना सोमादी लागीं हीं काश्यावान ताचे दोनी हात उकडे आसूंक जाय आसले. उकडे दोनी हात उकडून ताका सोमादीन व्हरूंक जाय आसलें आनी लोकांनी पडोवंक जाय आसले दोनी हात ताचे उकडे. ही ताची 3 खुश्यो. लोक आयकून अशें जाता आनी त्या वक्तार जनरल मिलिटरीचो ताका प्रश्न कोत्ता, राजा प्रश्न कोत्ता, ह्यो 3 खुश्यो तुका कित्याक? आनी तेन्ना हो राजा अलेक्झांडर थर्ड जनरलाक असो प्रश्न दिता, म्हजी पयली खुशी म्हणल्यार म्हजें मरण वयर सोडटलें, म्हजें काश्याव वयर धरून व्हरतले, कित्याक म्हाका सांगूंक जाय न्हय फकत वयजांनी मनशाक बरें करूं जातात पूण दुसऱ्यांनी. दुसरी खुशी तो म्हणटा जेन्ना म्हाका व्हरता आसतना सोमादा लागीं सुकली म्हजी ग्रेसकाय थंय उडोवंक रस्ते उडोवंक जाय जी हांवें पुंजायली. तो सांगता कित्याक हांवें आख्खो संवसार जोडलेलो, आख्खो संवसार हांवें जिखलेलो, जायती ग्रेस हांवें पुंजयलेली, जायते तुडू हांवें पुंजलेले, ते कित्याक? हांव वेतां रिकाम्या हातान. तिसरी खुशी तो म्हणटा जेन्ना हांव वेता आसतना दोनी हात म्हज्या काशांत उक्ते आसूंक जाय, कित्याक रिकाम्या हातान हांव आयलां, रिकाम्या हातान हांव वेतां. म्हज्या बाबडेंदो, धाकली घडणी अलेक्झांडर तिसऱ्या ह्या जिवितांत घडल्या, राजाच्या जिवितांत घडली. ही घडणी सगळ्यांच्या जिवितांत, सगळ्यांच्या जिवितांत मोगाच्या बाबडेंदो ही घडणी घडटा. जेन्ना हांव सोदता तेन्ना जायते प्रश्न हांव कोत्ता,
दुसरे दुसरे प्रयत्न उंच सरोंक, कित्याक म्हाका उंच सरोंक जाय. अलेक्झांडर ताच्या जिवितांत हेंच आसलें, उंच सरोंक ताका जाय आसलें, संवसार जिखूंक जाय आसलो हें ताचें मन. संवसार जिखता, सुखलें जाता, पुतळी वर्सां तो संवसारांत जियेता आनी वेत आसतना आपली खुशी आपल्या जनरलाच्या लोकांक सांगता. आमच्या जिवितांत मोगाच्या बाबडो रिकाम येता आनी आमी येता, रिकाम येता आनी आमी वेता. आयचें शिव वर्तमांत मातयेवाचें कांय बरें आमकां सांगता. आख्खो संवसार तुवें चडलो जाल्यार आनी तुजो होच मोर जाल्यार कित्याक फायदो? सुकलें तुवें चडलें आनी निमाणें तुज्या लागीं कांयच ना, कित्याक फायदो? जेजू आयज आमकां तेंच म्हणटा, जो मनीस आपलो जीव वगडायता तो जीव सांबाळटलो, आनी तो जीव जो सांबाळटा तो आपलो जीव वगडायतलो. म्हजो पाटलाव करून तुका खुशी आसा, सुकलें सोड, म्हज्या फाटल्यान तूं ये, तुका इनाम फाव आसतलो. आयज जेजू ह्या आयताराक 22 आयतार जेजू आमकां ही संदी आमकां दिता. अलेक्झांडराच्या जिवितांत घडली ही घडणी आमच्या जिवितांत. जेन्ना आमी संवसारांत आमी जियेता आनी जेन्ना ह्या संवसारांत व्हडली मारकांत दुयेंस आयलां, सगळोच लोक मोगाच्या बाबडेंतो दुखी आसात. जीं दुयेंसां सांपडल्यान जायतीं कश्ट जातात. आयज आमी आयल्या ते नोवेनान भाग घेता, नोवेन आमी मागता आमकां भावार्थ आसा सायबिणीचो, सदांच आमकां मोग सायबिणीचो. जेन्ना आमी नोवेन आमी करतलीं, नोवेनां आनी परबी आमी वांटो घेता आसतना हेच सायबी लागीं आमी मागुया. जेजू आयज आमकां म्हणटा, म्हजो पाटलाव तुमी करात, म्हज्या फाटल्यान तुमी येयात. आख्खो संवसार तुमी चडलो जाल्यार आनी तुमचो मोयबळ कित्याक फायदो? म्हज्या बाबडेंतो, ह्योच जेजूचो संदी आमच्या जिवितांत आमी घेवया. आनी जेन्ना आमी ह्या संवसारांत आमी जिवीत जियेता आसतना आनी जेन्ना आमी घोडाब्यांत आमी आसा, जेजू आयज आमकां म्हणटा, आपणाचेर भावार्थ तुमी धरात. आमी जेजूचेर आमी भावार्थ धरुया. घराब्यांत आमी आसना, मागण्यांत आमचें जिवीत आमी सारुया, जेजूचो पाटलो आमी करुया. मिसाच्या बुल्यात आमी वांटो घेता आसतना खतखतीन आमी घेवया, सायबा लागीं आमी मागुया. ही सायबाय आमच्या गोरसांत ती पावता, आमच्या आदारांत ती पावता. तर हेच मनान धरून हे मिसाच्या बुल्यात आमी वांटो घेवं, जेजूचो आदार आमी मागुया. भावार्थाची उचने आमी म्हणुया. सदमानता देवा, सर्वपुत्रा बापा, स्वर्गार पितृच्या रसना आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या आस्पता आमच्या समिया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबीन सांबाळलो, आमकां मुरयेतान सोमलो, पोंस प्रार्थना कोसले, ताका उत्साह चडलो, तो मेलान ताका निखिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या सांगतल्यांतलो शिवंसलो, स्वर्गात चडलो, सर्वपुत्रा देवा बापाच्या उसव्या बसलाय, तुवें त्या जिवेचे मेल्लेचे विस्मृत सदमानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सवे भोवतान सायता पात्राचें वाचणें कुडीचें जेवणपण सासणेचें जिवीत. पवित्र आत्म्याची सोचोवणी आमच्या काळजांत उक्तून जातली. आमच्या ओत्रेक आनी आवडे जेजूच्या नांवान हे वेळार सगळीच्या बापाक उबारुया. पवित्र सभेच्या वडिलांनी आपल्या शेडयांक भावार्थाचो आनी आत्मीक चोरो दिवं, तांचो जीव सांबाळून तांकां देवाचो आदार मागुया.
आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आपल्या पोरजेच्या पुराय फायद्याक पडटा तसल्यो उणीत भ्रश्टाचार वेगळोचार पेज पिडा पयसायतल्यो सवलत्यो निर्माण करून तांकां देव कृपेचो उजवाड बापा लागीं मागुया. आमी लौकिकांनी आमच्या कुटुंबीक जिवितांत देवाच्या उतराच्या उजळान संवसारीय वस्तूचे फावो ते मोड आनी उपयोग करूंक शिकूंक आनी जीव सांबाळटा ते देवीक जिवितांत वेंग मारून आमकां पवित्र आत्म्याचे बळ आनी श्रुती देवा लागीं मागुया. फाटल्या कांय म्हयन्यांनी एक नवो रोग उप्रासला आनी आज खातीर संवसारांत जायत्यो उत्सांबाळाय भितर सरल्यात. लाखांनी लोक पिडयेंत आसा आनी कोश्टवतात आनी लाखां वयर अदीक लोक मेला. हे नव्या रोगाक बेगीन उपाय निगा घेतल्यांक सोंसणीकाय आनी घोटाय पिडयेंत कोश्टोंतल्यांक बेगीन स्पिकोवणी आनी मेलोल्यांक सासणाचें सूख फावो जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. भो दयाळ बापा, खालतिकायेन केल्ल्या आमच्या किरकोळ मागणेचेर तुजी दीस घाल आनी आमच्या जिवितांत आत्म पडटा ती तुज्या उदारपणान आमकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. दाना दोयरेच्या वेळार गायन करुया C16 पेज 35. मोशा बाबळेंदो मोशें तुमचें बोलदान सर्पदरा दे बापा मानता तसलें सा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्रतेच्या आदाबा सर्वेस्वर मानून घेऊ. जिव्या देवा पवित्र बापा, जेदुच्या कुडी रोगताच्या बलिदान वरवीं तुजो आशिर्वाद आमचे वयर दिवं आनी तुजें जिवीत आनी पवित्राय सुपनायक आमकां फावो जावं हें आमी मागता तुजे उतार जेदुचे नांवीन. आमेन. सुरेस्वर तुमचें सवें आसूं, तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात हाय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय अशें आमी करूंक फावो.
सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वद्रान सासनाच्या देवा सोरकऱ्यान सोरताय जेस क्रिस्तमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवाद सोंग फावो हो कायदो नितीचो आमच्या फायद्याचो आपल्या जल्माक दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें आपल्या कोश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली आपल्या पुनर्जीवनपणांत जिखली आमा सोमेसां जिवीत सासनाचें आपल्या मोहिमेंत स्वर्गा प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गीची देखून आतां सगळ्या देवता भक्तां संगाती निरंतर आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान उत्सर्गीत तुका जोय जोय सर्वेस्पराचे नामी येतात ताका जोय उत्सर्गीत तुका जोय जोय बापा क्रॉस पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची सोद तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमयांच्या क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कॉस्टून सस्सो मोबायलच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिनवाद सुंद मोडलो तूं आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी कयात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर बशी तेच वेळ जेवण जातच तुवें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आतलें पियात ही म्हज्या रक्ताची कास नव्यान सासणी करच रगत पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे बसत आनी सुमेस मनशे बसत तें वाडतलें हें म्हज्या उगडासा करात भारताचो गॉड परगटिया जेजू मेलो जेजू जिवंत जालो जेजू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो पुनर्जीवनाचो आमी भक्ती म्हणून सोदता आनी हो जिविताचो उंडान सोडीची कास तुका समोर पिता तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फावो कितें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडरा गोश शेवतल्या मा समेस्तां पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हूण आमी नोर्मतायेन मागता सर्वेस्परा आखे बरी तुजे विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो ग्रास कर फ्रांस आमच्या भगिनी बापा फिलिप आमच्या गवडी बापा आनी सगळी आदनी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपाचो बर्स दरम्यान ते आमच्या बाबडींची काकूत कर तांकां जशवती मेल्ल्यान समेस्तां तुजें पोस्ट मुखामो पडून फाव कर आमा समेस्तांची दया करून मागता आमकां अमरी देवशमें संगाती तेजी पती बागेवन सुसे बागेवन दोगदूत बागेवन सुसेवास बागेवन विन्सन पालोटी आनी सोडका तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासऱ्या सुखान आमकां वांट दी त्या संगाता तुजी महिमा गांवक आमकां फाव कर जेस क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेसू वरवीं त्या जेसांता त्या जेदुताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर्वद्रा बापा सर्व तुका सासणाच्या सासनांक आमेन जेजू आमकां मागणें शिकयल्या एकाच त्या मागणें आमी म्हणुया आमच्या बापा स्वर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी गोशी स्वागत आसा तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायत आयज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां टायमेन पडूंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दयगनाय जिवितान सोस काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखान आनी आमच्या सर्वंट्रा जेस क्रिस्त जेणें आमी बरोवशान मत वेखता तर आमकां जोरदार काकुलतीन सोर पदांतली स्टोय आनी सोराकांतली वाटाय
कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. समिया येशू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हणल्यार तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां येता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावटाचेर दिश्ट घाल. देखून तिका शांती दी आनी सून तिका एकवटान सांबाळ. जो जेता चलयताय सासनाच्या सासनान. आमेन. सुण्याची शांती सुरता तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. एकमेका मोगान शांती दिवया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. हे देवाचे चिडे संवसाराचे पाप काडटा ती चिडेच्या जेवण आपलें ती सुकले आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. प्रसादा वेळ गाण्यान करूया D38 पेज 68. प्रार्थया. प्रितीच्या बापा, सुर्गीच्या जेवणान तुवें आमकां दादोशी केलाय. मोग वाडूंक दिल्या ह्या जेवणान आमची काळजां प्रीती मोगान तीर जावं आनी तुजी सेवा मोगान करच्याक आमच्या भाव भयणांची साखरी करून आमची उमेद सोडून वचूं. ह्या मागता तुजें जेदुशी नावीन. आमेन. सुरेस्पो तुमचें सोबें आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आनी सर्वपुत्रा देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचवे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक गोंयांत करूया T26 पेज 215.